that after seeing that आम्ही आमचे जे टीम आशिल्ली दे वर ऑल टेक्निकल टीम विथ मी आणि त्यांनी दाखयले की तुम्ही हांगा मिस्टेक केल्या थंय मिस्टेक केल्या हांगा मिस्टेक केल्या ते मानता तेका लागून ते म्हणटा तो ड्राफ्ट मिस्टेकी आसतल्योच ड्राफ्टान ते करेक्शन करपाक जाय आणि ते कोणे करेक्शन करपाक जाय लोकांनी करपाक जाय आमी करपाक जाय पण हांव लोकां कडेन कित्याक वयता ते सांगपाक हांव केन्ना ते आतां ते 500 कडेन हियरिंग जाला उरलेले 4-5 कडेन हियरिंगां जी जाता इट इज नॉट पब्लीक हियरिंग इट इज ओनली पब्लीक प्रेजेंटेशन एनजीटी एक सायडी म्हणटा काल आज लास्ट डेट आशिल्ली आज लास्ट डेट 31 ऑगस्ट लास्ट डेट आसा टू सबमीट द प्लॅन सो सगळे सायडी प्रेशर आसा पूण आय विल नॉट बाव डावन द प्रेशर ऑफ एनी अदर सायड बट आय विल बाव डावन द प्रेशर ऑफ माय लोकल पॉप्युलेशन की वीच पयलीं आमी 28 जेन्ना आमचे 28 जुनाक जेन्ना आमचे MLA आनी हेका जालें तेन्नाच हांवें डिसायड केलो प्लॅन परतून धाडपाक सो प्लॅन ऑफ स्क्रॅपिंग ब्रॅपिंग हे सगळे 28 जुनाक धाडलेले आतां पळय ते गोंड भोंवता पळय तुमकां लोकां एकठांय करता बसींनी हाडटा एक तालुक्याच्यान दुसऱ्या तालुका व्हरता हे मुवमेंट मातशें लोकां कडेन मागता की हेका तुमी जबाब दिवपाक जाय दुसरे लोक जे शाणे आसा तेणे सांगपाक जाय की हे जे एक्सरसायज करना जाल्यार पोतून फोंडा पडटले लोक गोंयचे आतां NCSM कडेन अनेक तुमकां एक्सरसायज दिला हो पळय एप्रूव करून हाडला की आमी जे कोणे कितें सजेशन दिल्लें हे सगळे घातले आनी दिलां पूण सपोज हो प्लॅन जालो ना आनी फाल्यां जर खंय तरी NGTन पास केलो की गव्हर्मेंटाचे रोल काय ना गव्हर्मेंट आमी रेक्टिफाय NCSM केल्लो प्लॅन जो सारको आसा मागीर कोण फोंडा पडटले लोक फोंडा पडटले गव्हर्मेंट फोंडा पडचे ना